जम बापा मी जमल्या एका स्थळात तुका गीता गाता एकाच काळजात तुझो मोग करता एकवटान जीव कातरेकता पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासरी जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एका स्थळार तुका गीतां गाता एकाच काळजात तुजो मोग करता एकवटान जीव कातरेकता. आईच्या मिसाची तेसावा हे पुरी आसात. आपल्या 17व्या जल्मा दिसा देवाक अर्घ जावन अणसीटा फर्नांडीस मिस दिता. जोनाथनाच्या जल्मा दिसा देवाक अर्घ जावन प्रितिका आनी प्रदीप मिसां दितात. ॲरन रायन पिंटो आपल्या जल्मा दिसा देवाक अर्घ जावन मिस दिता. मिसेस फिलोमिना मेनेजेस आपल्या 63 वर्सांच्या जल्मा दिसा देवाक अर्घ जावन मिस दिता. देवाक अर्घ जावन मिसां दितात रोशन सिक्वेरा, मॅक्सिम सेरावो, रॉयलिन नोरोना, रेशल रॉड्रिगस, लीना मार्ता, PM कास्त्रोनानी कुटुंब, फेल्सी मेंडोन्सा. तसंच आपल्या तेसावां खातीर मिस दिता पॉल पायस. सर गरजेंत असल्या आत्म्या खातीर मिस दिता योवान्ने फ्रँक. फ्रांसीस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर एवलिन डिसोजा मिस दिता. JB सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर पीटर पिरारा मिस दिता. सायमन सरील आनी जॉस्पिन पिंटो हांच्या आत्म्या खातीर जेसिंता रेबेलो मिस दिता. अबुंदेस आनी आयरीन डिसिल्वाच्या आत्म्या खातीर जेनिफर डिसिल्वा मिस दिता. विन्सेंट फ्रँक हाच्या आत्म्या खातीर जेसिंता आनी अजय फ्रँक मिसां दितात. ह्या सर तेसावां खातीर आयचे मिसाळ मागता आसतना आमची मागणी आमची तेसावां जेजू मुखार दवरून त्या खातीर आमी मागया. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, हर एक क्रिस्तांव क्रिस्ताचो साक्षी. क्रिस्ती मावल्या मुखांतर क्रिस्ताक साक्ष दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. सत उखलून धरून क्रिस्ताक साक्ष दिल्लो सांदतार जुवावन आपलो जीव होगडायलो. क्रिस्ती मावल्या मुखांतर आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकतांगी म्हळ्यार सावाल आयची देवस्तुती आमच्या मुखार दवरता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेत आसतना सताच्या वाटेन चलोवन क्रिस्ताचे खरी साक्षी जावच्याक जाय अशी कृपा आनी आदार मागून घेवया. आतां आमी केल्ल्या सगळ्या पथकांची काळजांत दूख धरया. देवा लागचें आनी आमच्या भावा भयण लागचें बक्षाने मागया आनी मिसाच्या बलिदान भाग्यवंतपणी वांटो घेवंक जाय आसली कृपा आनी बळ मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या घेवन सांगपाक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनोदी करार मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पथकां बगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुtka सोमिया काकुtka Rita kakutka Rita kakutka Somiya
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रग साक्षीपणाचो मुकुट जोडूंक तुज्या सक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुज्या आंकवारी भाग्यवंत आगताचो आमी आज वार्षिक संभ्रम करता. कश्ट आडखळींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मोरा पर्यंत खऱ्या भवार्थान ती तीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावून तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासना. हेब्रेवांक बरयला पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसार नाकात. कित्याक अशे बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणा आसता देवदूतांकूच सत्कार केला. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवे तुमी बंदेंत आसात म्हूण लेखा. दगदनेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयिल्ले बरी तुमचे वयरी कश्ट दगद येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्न बेसाक फावो तो स्थानमान मेळूं आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कटीपण जावन आसूं. कित्याक पोचडेपण आनी प्रद्वार आदारतल्यांची देव जर्ती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळा, हांव तुमकां सांगचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आनी आमी म्हणया, सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भियोनचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश आडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदा सर्वदा तोच. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परच म्हज्या जिवा कांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सगळी फौजूच म्हजे विरोध उबी रावो, म्हजे काळीज धरचे ना. वय एक झुजूच म्हजेर उठो, म्हजो विश्वास हांव खंयचो ना. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. थंय आपल्या गुपीत स्थानांत म्हज्या आकांताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तंबांत म्हाका लिपयतलो. उबार कडपार म्हाका उखलून दवरतलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. तुजे उजरी हांव रावता सर्वेस्परा. तुजे मुखामळ मात्र म्हजे तांव लिपय नाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हाका कोणूच आदार ना. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्porak जय जय, सर्वेस्porak जय जय, सर्वेस्porak जय जय. बऱ्या आनी उदार काळजान उतार आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरासानेन फळ दितात ती सुभागी. सर्वेस्porak जय जय, सर्वेस्porak जय जय, सर्वेस्porak जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुया.
इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गस्तलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद्राच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटाले स्नान तर जुवांकू मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला, देखूनच असऱ्यां करचो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिवो जाल्यात. हेर थोडे हो एलिया म्हणटाले, आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवादीं परी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापलो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो. हेरोदीस जणदाण जुवांक धरयल्लो आनी कैद करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवान ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेची मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय घडणशें राखतालो. सबार फावटी जुवांवचीं उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें, तरी पूण ताका तो खुशेन आयकतालो. क्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिल्यांतल्या व्हड कुळवरांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासलांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सोयऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान त्या चलये लागीं विचारलें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं तूं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागसी, म्हज्या राज्याचो अर्द वांटोच मागसी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर सरून गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान तर जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एका थापकांत स्नान तर जुवांवचें शीस दी जय म्हणून राया लागीं मागा लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणें गेल्ल्या सपुता लागून आनी आपल्या सोयऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणूच ताणें एक पाऱ्या घराक जुवांवचें शीस हाडी जाय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एक थामकात घालून चलयेक हात दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचें उतर हे. वाकरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज पोवीस सभा सुरवेल्ल्या एका वर्थ्या भाग्यवंतनीक मान करता. ती जावन आसा आंकवार आनी रग साक्षीन भाग्यवंत आगता. एका ग्रेस्त आनी एका मंथनाच्या कुटुंबांत ती जियेल्ली. बरें शिकप तिका आसलें आनी ती व्हड जावन येता आसतना, तरणाटे प्राय पावता आसतना तिणें आपणाचें संपूर्ण समर्पण जेजूक केल्लें. आपूण आंकवार उरतेली, तुजे खातीर म्हजो जीव हांव करसितलें म्हणल्यार समर्पण तिणें जेजूक करून दिल्लें. अशें ती वाडटा आसतना तो थंयसर एक रोमान अधिकारी आसलो क्विंटेन म्हणलो. हिच्या सोबायक तो बोलता, तिचे लागीं काजर जावंक तो फुडें सरता. पूण आगता ताका तिरस्कार करता. ती सांगता, हांवें म्हाका संपूर्ण जेजूक समर्पीत केलां, देखून हांव तुज्या लागीं काजर जावची ना. हें आयकून क्विंटेन रागान भरता. तिका तो मस्त कश्ट येता. तिच्या आंगाचे विश्वे तो तासा येता. खतखत्या उजार तापल्या लोंकड्याच्या व्हडल्या व्हडल्या किळ्यांनी तिका मार येता आनी सगळी तिची कूड विद्रूप करता आनी निमाणें तिका जैलांत घालून विचार करता. आनी थंयसर ती मागणें करता आसतना भाग्यवंत पेद्रू तिका दिश्टीक पडटा. सगळी संपूर्ण रितीन परत्यान तिका गूण करता आनी ती बाचाव जाता. परत्यान वो क्विंटेन तिच्या फाटीक लागता. परत्यान आपल्या लागीं काजर दा म्हूण तिका तो फोर्स करता. पूण ती आपलो निर्धार बदलिना. आंकवारपणाचो निश्चय तिणें केल्लो, जेजूक तिणें समर्पण केल्लें आनी हें आयकून परत्यान तो रागार जाता
तिका तो विनगें करता, उज्याच्या आकट्याचेर तिका ओडून व्हरता आनी मस्त वळवळयता. आनी अशें उज्याच्या आकट्या व्हरता आसतना ती नित्राण जावन निमाणें आपलो प्राण सोडता. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर 251 इस्व्यांत ती देवाधीन जाता. ओय मोगाच्या भावा भयणीनो, आपणाक संपूर्ण जेजू तिणें समर्पण केल्लें आनी आज इतले कश्ट आयल्यार संकश्ट आयल्यार ती फाटी सरोंक ना. तिणें जेजूक आपणाचो आत्मो ओपोवन दिलो. ती मरता आसतना निमाणी उतरां जावन आसली. सोम्या म्हज्या देवा, जल्मातावन येदोळ म्हणसर तुवें म्हाका राखलें आनी सांबाळलें. संवसाराच्या वडण्यांतावन निवारलें आनी तुजे खातीर कसो सोंसणीकाय आनी बोळ दिलें. आतां म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव ओपोवन दितां. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आज ह्या वर्त्या भाग्यवंतनीक मार्तिराक आमी मान करता आसतना आयच्या वांजेलांत आमी आनी एक मार्तीर वर्तो भाग्यवंत, ताचें नांव आमी आयकलें, जुआंव बावतिस्त. जेजू खातीर आपणाक ताणें समर्पण दिलो. तो एक मार्तीर मेलो, आपलें रगत ताणें जेजू खातीर व्हांवयलें. वांजेलांत मस्त लांब आयचें वाचप जावन आसलें, पूण थोड्योश्यो संगती आमच्या गमनाक आमी व्हरया. केवळ 2 संगतीचेर आमी नियाळ करया. पयलें जावन आसा आयच्या वांजेला आमी आयकल्लें जेजू विशीं लोकां मदें आसले एक घुसपड गोंदळ, आनी दुसरें सतानी ती खातीर झुजलेल्या जुआंव बावतिस्ताक मेळिल्लें इनाम मार्तीरपण. तर थोडो वेळ आमी जुआं विशीं जेजू विशीं ह्या घुसपड गोंदळ आमी आयकुया. जेजून ताच्या शिसांक विसून काडलें. ताजें मिसांव सुरू करता आसतना तांकां थोडी शिकोवण दिली. जेजू सांगता ते जियेले. जेजू कोण म्हूण तांकां थोड्या मापान समजोलें. आनी जेजू तो कितें करता, आपल्या शिसांक दोगा लेखान गांवां आनी हळड्यांनी धरता. तुमी कितें पळयलें, तुमी कितें आयकलें, तुमकां कितें अणभव जालो, हेरांक तुमी वांटय जय, हेरांक तुमी बरें करय जय, देवसार सोडय जय, तांकां गूण करय जय. अशें जेजू तांकां धरता आसतना जेजूचे शिश्य सगळ्या गांवार ते वेतात. जेजूच्या नांवान ते शिकयतात, बरें करतात आनी अशें जायतें बरेंपण थंयसर जाता. मेल्ल्या जिवान जातात, पिडेस्त गूण जातात, बरी खबर लागता. जायते जण जेजूक वळखूंक फुडें सरतात. अशें म्हणटा आसतना सगळ्या गांवार ही खबर विस्तारली. थोडे म्हणूंक लागले, जेजूच्या नांवान हे सांगतात, कोण तो जेजू? जायतें बरेंपण जाता, जायतीं अजापां जाता म्हणून ही खबर सगळ्यांनी विस्तारली. अशें म्हणटा आसतना ही खबर हेरोदाच्या कानांत ही पडली. तो विचारूंक लागलो, जेजू म्हळ्यार कोण? हाचे विशीं जायतें बरेंपण हांव आयकतां, जायतीं अजापां घडटात. ताजे थंय घुसपड गोंदळ जाली, लोकां थंय घुसपड गोंदळ जाली. वो जेजू कोण म्हूण समजोवचे खातीर. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आजूनी आमी पळयता जेजूचें नांव आमी आयकत आसतना, ह्या जायतें बरेंपण जावचें पळयत आसतना, ह्या मिशनरी गांवांनी वचून बरें काम करता आसतना जायत्या अणभवार्थ्या मदें जेजू विशीं घुसपड गोंदळ आसा. हो कोण? हाचें नांव इतलें बरेंपण जाता न्ही गी. ही सगळीं मनशां ताचें नांव शिकयतात, ताचे खातीर जियेतात, ताचे खातीर कश्ट जातात. हो मनीस कोण म्हणून जायते मदें घुसपड गोंदळ आजुनूय आसा जेजू विशयांत. ताका आमी कितें करी जाय? वय आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या साल समकडेंत सोमी सासणीक देवाचो पूत आमचे खातीर मनीस जाल्लो, कुर्सार मरोवन आमकां सासणीक जिवीत दिल्लो म्हणून आमी धैर्यान पासारी जाय आनी सोमेची वळख आमी हेरांक दी जाय. फातका वरवीं देवातान पयस सरतल्यांक परत्यान देवा सरशी फाटी हाडूंक आयलोलो जेजू सोडवणदार म्हूण आमी पासारी जाय आमच्या जिविता मार्फत. तशेंच कुर्सार मरोवन आमकां नवें जिवीत दिवन सर्गाराची भुरगीं जावचे भाग आमकां फावो केला म्हणून आमी हेरांक कळीत करी जाय. अशें आमी जियेत आसतना खंडी जावन हेरांक जेजूची वळख मेळटली. हो एक निजाकी एक क्रिस्तांव, हो निजाकी त्या क्रिस्ता बरी जियेता. खंडी जावन हाका आमी पळयतना क्रिस्ताची वळख आमकां मेळटा म्हणटले ते. वय असले आमचे जिवी जाय जे मोगाच्या बाबा भयण्यांनो. दुसऱ्याच्या शिवबर्तामणे आमी आयकलें, सतानिती खातीर झुजतल्या जुआंव बावतिस्ताक मेळिल्लें इनाम मार्तीरपणाचें मरण. सर्ग आनी संवसारा मदें बऱ्या आनी खोट्या मदें झुजू आजुनी जावनूच आसा. जायते जण क्रिस्ता खातीर झूज करून ताचे खातीर झुजोवन आपलो जीव दिवन आसा संवसाराच्या कोणशांनी. सतानाती खातीर झुजता आसतना जुआंव बावतिस्ता बरी दोनी मेळटली आनी सुसूंक जायतें पडटलें. क्रिस्ताची तत्वां आनी शिकोवण संवसाराच्या तत्वां विरोध हे आमी जाणाव. आज आमी पळयता खंय पळयल्यार आमकां वायटच दिसता. तो क्रिस्तांव जावन अशें आमी वायट आमी खंडण करूंक आसा. जुआंव बावतिस्तान केलें, वायट खंडण केलें, खरी वाट तांकां दाखोवन दिली आनी हें आमचें हर एकलेचें काम जावन आसा मोगाच्या बाबा भयण्यांनो. बावतिजमाच्या साक्रामेंता द्वारी सोमेचे पाटलाव जरी जाल्ल्या आमी हें झूज आमी झुजोवंक आसा,
जुवा भोवती जेजू साक्ष दिवंक आसा आनी कसलेंय मरण आयल्यार ते स्विकार करूंक आमी तयार जावंक आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार सुलाब्याचें जिवीत न्ही, एक पंथावणाचें जिवीत. मस्त चॅलेंज आमी फेस करूंक आसात, फूड करूंक आसात. क्रिस्ता खातीर आमकांच आमी संपूर्ण रितीन सॅक्रिफायस करूंक आसा. डेट रेज बने फॉर आपल्याक बरोवन अशें म्हणटा, सोमी आमकां आपयतना या विसून काडटना तो आमकां ताचे खातीर जीव दिवंक आपयता. क्रिस्त आमकां हर एकल्याक ताचे खातीर आनी पातकां खातीर मरूंक आपयता म्हणटा तो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें क्रिस्तांव जिवीत या आमचें क्रिस्ती आपोवणें भोवती मेळ्ळें तें भोव आपुरबाचें आपोवणें आमी भोव सुलाब्यान घेवचें न्ही. आमी सिरियस आसूंक जाय. हें आपोवणें न्ही जा की जेजूक साक्ष दिवचें आपोवणें तें जावन आसा. क्रिस्ती आपोवणें आमी म्हणटा आसतना तें कुर्साचें आपोवणें. क्रिस्ती आपोवणें जावन आसा रगत वारोवचें, हेरां खातीर जीव दिवचें आपोवणें. जुवां बावतिस्त ताचें आपोवणें खरेपणी समजलो आनी आपणाकच ताणें जेजू खातीर खाली केलो. तर आज आमी आयच्या दिसा दोगां मार्तिरांचो उगडास करता. आयज आमी भगवंत आगताचें फेस्त आमी करता आनी कुशीन भगवंत जुवां बावती विशीं आमी वांजेलांत आयकलें. ह्या दोगांयनी आपल्या जिवितांत कितें केलें आमी हर एकलीं जाणां. आपल्या जिवितांत सोम्याक तांणी साक्ष दिली, सोम्या खातीर ती जियेली, सोम्या खातीर ती मार्तीर मेली. वय आज म्हाका आनी तुका असलें आपोवणें लाभलां. आमी खरेपणी जियेता तो जर आमचें आपोवणें सोम्या खातीर आमी जियेता जाल्यार आमकांय मार्तीरपणाक आपोवणें आसा. आमी हर एकलें तें जिवंक आसा. बरें कश्ट आमकां जिवितांत सोंसूंक आसात. सोम्या खातीर आमी आपणाकच आमचो जीव दिवंक आसा. तर ह्या मिसाळार आमी मागया, जुवां बावतिस्ताक भगवंत आगाताक आपयलो तो जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुकाय ताणें आपयला. ताणें साक्ष दिल्ल्या भशेन हांवें आनी तुवें साक्ष दिवन तूं म्हाका आज आपोवणें दिता. तर म्हाका मेळ्ळें क्रिस्ती आपोवणें मोगान स्विकार करून सोम्या खातीर मेळची हर एक कश्ट आनी संकश्ट मोगान स्विकार करून ताचे खातीर म्हाका समर्पण दिवंक जासली कृपा आनी बळ आयच्या मिसावळ्यार तो जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजें ह्या उगड्यार वायना सोवें हे तूं सोम्या काळीज मोजें घालते बोळे तें तुका कातय ताचेर सारके तुजे मोगान तुज्या तें गे सोम्या जीवन मोचें जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वच मोचें ह्या उगड्या वायना सोवें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदविदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातल्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या नांवांत सर्वस्व मानून घेव. प्रितीच्या बापा, भगवंत आगताच्या जैताच्या उगडासाक ह्या दिनवासतेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलें जुजू आनी भोगलेले कश्ट तुज्या नांवाक मान आनी तुज्या काळजा संतोश दिवंक पावली. तशेंच आमचे दिसपट्टे जिणेंत तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्याचेर झूज मांडूंक आनी हे परी तुका मान आनी संतोश दिवंक दयाळान आमकां तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदर आनी सस्नच्या देवा सोर खाळी आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत आगता तुझ्या रग साक्षीनेन जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत वारवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत काय क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णान परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराडाचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमची पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासून पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्ती म्हणून उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगिवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोडी बापाक आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर प्रितीमोगान तूं वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां विश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळेत मुखामोळ पळय फोव कर आनी आमा समेस्तांची बोकणांगासर जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार देवाची म्हाया सांगाती भगवंत दमदोत आनी सोर काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आयच्या शुभ वर्तमानांत भगवंत जो आंबोचे मर्तीपणा विशीं आमी आयकले. आमकां हर एकल्याक जेजूक साक्ष दिवंक आपणे लाभला. आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळें तें आपणे खरेपणी जिवंक आनी सुम्या साक्ष दिवंक जाय आसलें कृपा आनी बळ सर्गींच्या बापातन आतां आमी मागया आनी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
जी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकळ्यां बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यार पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागण आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय बरवोशन त्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची ऋणी पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी उडगी चलयताय सस्नच्या सस्नाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सवे आसो. तुमचे समय आसो. माय मगज गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजामदी हजर आसावन ती आमी समेस्त तू सुभागी. सुमयाक तुवें तुजे प्रेमाची म्हाका फावना, पूण तुज्या प्राणांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझे दय जेजू आजावीक जाता, तुझे सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तुका जावन विडार कळया ठाण्यात, तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां रीत रेटा, तुका सेवतो आता लालेता. जेजू ये तुका जावन विडार कळया ठाण्यात, तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां रीत रेटा, तुका सेवतो आता लालेता. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी सोरबलिश्ट देवा, अंकवारपणाच्या आनी रक्षणीच्या जैताक लागून भगवंत आगाताक तुजे भक्तीनीक भगवंता मदें उबारून तुवें मुकुट दिलोय. आमी आतां घेतल्या संस्काराच्या बळान सोर वायटांचे धिराण जैत व्हरून सर्गींच्या मायमेक आमी पावाशें कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सवय आसो आणि सरपद वेदार देव बाप पोत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसण्यात क्रिस्ताचे मोगन आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार काळजा येशूच्या भाग्या उजवणीच्या मोगरा सगळे स्वास्या आमका सांगू नाका. मोगा सगळे स्वास्या आमका सांगू नाका. वर्णिता जेसूच्या देव काळजा वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. मोगाळ पुता सोय अवकार मोरी आशीर्वाद आमकां. भगिनी प्रसचे कुर्वें निवारम आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे